आज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चडशी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची कपलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची कपलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ई देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटती. पातकाच्या पिडेंतली आमकां पयस दवरूंक आमकां परत कुरपेन भरूंक आपूण आमचो वैज जावन आमच्या आत्मीक जिविताक इलाज दिवंक आनी आपुणूच इलाज जावंक ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू. ह्या जेजूक आमच्या काळजान शेवंक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवंक म्हाका पावना ज्या तणच म्हाका भलायकी मेळटली. बसात. जेजू बरोबर वो वेळ सारया. जेजू आमचे भितर आसा म्हणटो तो आपल्या बापायक आनी पवित्र आत्म्यांक एकवटान जियेतालो आनी हे परी ह्या ताच्या एकवटांत पवित्र त्रित्वेक आमी एकवटान आतां वो वेळ सारता. हेच भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर ते एकटे नासलेले पूण जेजू ताचे सोबे आसलेलो आनी बाप आनी पवित्र आत्मो ताचे सोबे तेय वावुरताले. ह्याका लागून ताणें सगळे लोकांक जेजूच्या नांवान एकठांयले. आमी आमच्या घोराब्यांनी जेजू वरवीं तांकांय एकठांयतले हांव कित्याक जेजू आमचे सोबे वावुरतलो आनी वावुरता. तर आमचे सगळें जेजूक समोर पळोवया. त्याच उतरांनी ज्या उतरांनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान आपलें समर्पण ताका केलें. हे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपसय. ताचे भाशेन मागण्याच्या मोगान भरून मागण्याच्या एकवटान तुका आनी भावा भयणीक जोडूंक आनी अशें भाग्यवंतपणान आमी भरूंक आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायल्या तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराची मागणी घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जेजू आमचो वैज आमकां इलाज दिवन म्हणटा, मागण्यान जागृत रावात, मागण्यांतल्यान देवाक आनी मनशाक एकवटून चेयात. वचून येयात तसलेंच मागण्याचें कुरपेचें जिवीत जेवंक तुमकां धाडटा.